प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास करता। आयचे हे समारंभणेक 3 भाग आसात। देवाच्या उतराचो समारंभ, पवित्र कुर्साची भोजन आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत। हे आयचे समारंभणेचो विशय घेतला तो म्हणल्यार जेजून कुर्सार उचाललेल्या उतर सोपाडले। हे जेजूचे उतर आमकां ताचे देवीक कार्याची खबर सांगता। देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचे सोडवणे पासत ओपून दिलो। जेजून आपल्या जिवितान सगल्या मनशांचो मोग कसलीच ओत नासतना केलो। हो बापाचो मोग जेजू मनशां सोवें आपले मुन्यारपणा वरवीं सोपुर्णायेक पावयता आनी हेच बापाच्या मोगाची तेंगशी कशी कुर्सार मरण मनशाक सोडवून जोडून दिता। सोपाडले हें उतर जेजून आपल्या कोश्टा मोन्नान बापाच्या कार्या दिल्ल्या जोयताचो पुरावो। तर ह्या समारंभांत भोगतीन वांटो घेवन जेजूचो मोग अणभवून ताच्या मोगाक जिविताचे देखीन गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया। आतां याज्ञीक ओगेपणान पवित्र मंदिरान भितर सरता आनी वेदी मुखार सोरपट पडून आपले पोरजेच्या नांवान बापाचे काकुटीक ओगेपणान मागतलो। याज्ञीक आपले पोरजेच्या नांवान पातकाचें बोगसणें मागतना आमी सगलीं मागणाच्या मोनान आमच्या पातकाची दूख दवरुया आनी आमच्या जिवितान आसलेले वायट नवसरूंक निचेव करुया।
देवा आमच्या बापा, तुवें अगणीत कोनवाळायेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गूट स्थापून दवरलो. तुजे कोनवाळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. आमेन. आयच्या समोरपणाचो पयलो भाग देवाच्या उतराचो समारोप. इजायस प्रवादी कोश्टावतल्या साकराचे बाकीत करून जेजू सोरवंडाराच्या कोश्टा दोगदाची खबर सांगता. जेजूचे कोश्ट आमच्या पातकांचें फारीकपण दिता. ताणें कसलेंच पातक करिनासतना आमचे खातीर तो गुन्यांवकारी जाता आनी आपलें रोगत आमच्या पातका पासून वारोयता. हब्रेवाक बरोवलेले चिटींतलें वाचप. जेजू क्रिस्त एक परम याज्ञीक कसो बापाक आपले जिविताची बोली भेटयता आनी आपल्या कालतेपणा वरवीं कोश्ट सोंसून आमकां सोडयता हाचो उगडास करता. जुवांचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कोश्टा मोनाचो इतिहास. जेजून केल्ले आप बोलीचो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. हें देवाचें उतर सोगले भोक्तीन आनी भावार्थान आमी आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटलें. हांव तुका उबारतलो, तुका वयर काडटलो, तुका बोव वर्त करतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक तोटाक जातालो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावताले. कित्याक कोदींच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वोस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सरस्पराचें बोल कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्यान पाळ्ळा सारको. आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमच्या दोळ्यां ओड्डून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा कोत्ता. कोणूच ताका लेख ना. खरेंच म्हणल्यार आमच्या कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपल्याचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे वेशी चिंताल्यो.
खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विणलो. आमच्या पातकाच्या भारान तो चिड्डलो. ताचेर कास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगलीं शेलयां भाशेन जोली मोळी शिपडोन गेल्या. जण एकल्यान आपआपले वाट दवरली आनी आमा सोमेस्ताच्या पातकाचो भार सर्वेस्परान तांचेर घालो. जबरदस्तेन तांकां वेंगयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक वता तसले ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तासलोल्या मुखार उगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतल्यान जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करूंक ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाच्या प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास लायली. नोश्ट्या मनशाक मोदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतल्यान फोडकिरें उतर केन्नाच भायर सरोंक ना. कोश दोगदांनी ताका चिड्डून सर्वेस्परांक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवन ताका फावो जातलें. लांब आव तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी शांती पावतली. ताचे आत्म्याचे वळवळे सोंपले उपरांत उजवाड पळोवंक तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवंक आपले कोश्ट दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव पुनोजीत उरपोंजीत ताची सेवाधर्मी करतलो आनी जैताचें इनाम तो परवेदारांक मोदें वांटतलो. कित्याक तेणें आपकुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मोदलो एकलो कसो ताका दवरलो आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवंक आसलो आनी पातक्या पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार. जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वासी देवा. जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे कोत्तात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला खेडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी शावली दिसती पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जोली मेल्यां विस्तरतात. तसोच म्हाका मरणांतलो भायर घालो. कोयल्या कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुजेच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्यांक दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवं.
तुज्या चाकरांक संतोष बरीत कोर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय. सरस्पराचेर विस्वास तेवतले न्हू. तुमचें कालीज गोड दवरात. जबाब: बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, आमी उतरता तो बोवाट तीर सांबाळुया, कारण सर्गार खुद देवा हाजीर पावला तसलो उत्तम वांटो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनान तसलो. आमचो महायाज्ञीक न्हय, ताणें पातक करूंक ना खरें, तरूय आमचेच भाशेन सगल्या जिन्सां ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सोपूर्णाये तरी आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजू व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणें आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ताका आयकलें आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्यांक संवसाराचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. मरोपर्यान कुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जुआंवा पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन व्हाळाच्या पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसा बराबर भितर सरलो. घातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार फावटी जेजू थंय आपल्या शिसा बराबर वचो. जुदास एक पलटून आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवत्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजाराच्या जेजू. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बराबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते पाटी सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाजाराच्या जेजू. जेजून परतिपाल केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी.
अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. शिमोन पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी पुरोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना. पोल्टोनीन तिच्या सरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या पुरोम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवाक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पुरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बाराबोर तो पुरोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पुरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तूं ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातेल्या देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांच्या सांगाती आसलो आनी शेकतालो. पुरोम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरीं जाणून. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जोर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. शिमोन पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तूंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. पुरोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेन पळोवंक ना रे. हो चाकूर पेद्रून कान कातरलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोम्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव कोत्तात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नोस्तो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचेच नासले. पिलातान ताका म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समोर्ती पोरमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मोनाचें फॉर्मोन मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो
आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून परतिपाल केलो, हें तूं तुजेच स्तंगी म्हणटाय वा दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तोर. तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तोर तुवें? जेजून परतिपाल केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाई झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सरशीं भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेलो ना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर झेरबोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते तांचेशीं येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेलो ना. म्हूण तुमकां कोलोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटा. तो काट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेलो ना. जुदेवांनी ताका परतिपाल केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी ते प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात अदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सोदूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नोकलोय? जेजून ताका परतिपाल केलो, ती तुका वयर तावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाऱ्याचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाऱ्याचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबंदी हेब्रू भाशेन गाबात्ता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो देव पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजाऱ्या बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो.
तांणी जेजूक दवरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोर्टाच्या मुंडलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हिब्रू भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगां तांणी खुर्सार खिळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयल्लें आसलें, नाजारेतकार जेजू जुदेवाचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली. देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रू, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याजकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खिळायतोच शिपायांनी ताची आंगवस्त्रां घेतली आनी तांचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचे आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. त्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंचचें न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तकां सुपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दीस कुडी खुर्सार उरो ना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलोल्याचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच, तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विदलोल्याक ती पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमातियाचो जुजे, जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें.
पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोंदरोसाची आनी मुसांबराची मिसोळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकीपिणेच्या रिती पोरमोणे पोरमोळ लावन ती ओलींनी गुटलायल्ली. ताका खुर्सार मारलोलो ते स्वातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी सोमादी आसली. तो सुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती सोमादी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. भाव भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ ह्या आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करुया. आयज गूड फ्रायडे, बरो शुक्रार, पवित्र शुक्रार. आनी ह्या शुक्राराक जेजू क्रिस्ताचें मरण आमी समरमता, कोश्ट आनी मरण. 8 वाजता एका इस्कॉलान दर दिसाक एसेंब्ली जाताली. आनीक 8 वाजता पयलीं सुमार 15 मिनटां आसा म्हणल्यार एक वस्तोरी धोवें न्हेसून आपली गाडी घेवन इस्कॉला लागीं येताली, भायर सरताली आनी आपल्या हातान एक पोती घेवन त्या इस्कॉलाचे भोंवतणी भोव करून त्या ग्रावंडाचेर आनीक इस्कॉलाचे वाटेर कितें कितें पडलेलें आसा तें पुजायताली. इस्कॉलाचो मॅनेजर हें पळयतालो सदांच, पूण ताका समजनासलें ही वस्तोरी हे भाशेन कित्याक करता. ती बेस्ती कचरो पुजायता तसली वस्तोरी न्हय आसली, गाडी घेवन येताली. ती गरीबूय न्हय आसली, तें सगळें पुजावन विकतली आनी ताचें कितें घेतली, आपणाचो दिसपट्टो पाळटली, हेंय न्हय आसलें. आनी ह्या पासो तो मॅनेजर सदांच असो पळयतालो. 15 मिनटां आदीं चुकय नासतना ही वस्तोरी सदांच येताली, गाडयेंतली भायर सरताली, पोती घेवन कितें तरी पुजायत आसताली. आनी एक दीस ह्या मॅनेजरान चिंतलें, विचारतलो हे वस्तोरेक. आनी तिका विचारलें, बाय, हांव तुका पळयतां सदांच 15 मिनट आदीं तूं येताय आनी कितें तरी पुजायताय, तूं गाडयेन न्हय येताय, जाल्यार अशें कितें, तूं कित्याक हें कोत्ताय. आनी तेन्ना हे वस्तोरेन ह्या मॅनेजराक सांगलें, फादर, खरें तुजें, हांव गरीब न्हय आनीक ह्यो वस्तू विकून म्हाका कांयच घेवपाची ना, पूण दर दिसाक 15 मिनट आदीं म्हणजे भुरगीं इस्कॉलाक पावचे आदीं हांव येवन पळयतां की ह्या ग्रावंडाचेर, हे वाटेचेर कसलेच खिळे वो आनी कसल्यो वस्तू पडलेल्यो ना. आनी हो फादर, हो मॅनेजर आनिकूय एके भाशेन अजाप जालो, कित्याक अशें करताय तूं. आनी तेन्ना ती म्हणटा, फादर, म्हजो पूत ह्या इस्कॉलान शिकतालो, एकटोच पूत आपुरबायेचो, तो आतां जियेना, तो मेलो. आनी असोच खेळटा आसतना ताका कळमेल्लो एक पत्रो लागलेलो आनी धणकुटी चडून म्हजो पूत मेलो. कोणाचोच हांव गुन्यांव करिना, ती म्हणटा, इस्कॉलाचोय गुन्यांव करिना, वो कोणें हे पत्रे थंयसर उडयले तांचोय गुन्यांव करिना, भुरग्यांचोय गुन्यांव करिना. पूण आयज म्हाका म्हजो पूत उणो जाल्लो आसा, म्हाका म्हज्या पुताचो उगडास येता. आनी जे भाशेन म्हजो पूत मेला तेच भाशेन दुसऱ्यांचेय पूत आनी धुवो मेलोल्यो म्हाका नाकात. खंयच्या वेळार खिळे आनी कांटे आनी कोंच्यो आनी कळमेल्लीं पोतरी हांगासर पडत सांगूंक जायना. देखून दर दिसाक
असलें कितेंच भुरग्यांक वायट जायना जावंक हांव येतां. आनी कितेंय पत्रे खिळे कोंच्यो हांगासर जुंयसर भुरगीं वेतलीं थंयसर पडलेलीं आसा जाल्यार ते पुजायता आनी ते घेवन वेता. भाव भयणीनो, एका पुताचें मरण दुसऱ्या भुरग्यांक सांबाळूंक आनी राखूंक हे वस्तोरेक दर दिसाक 7:45 वाजता त्या इस्कॉलान ओडून हाडटा. आयज आमी ही समरमणी करता. आयज आमचे मुखारूय आमकां राखपी कोण तरी आसा. आयचें शुभ वर्तमान जे आमी इतिहास वाचला कोश्टा मरणाचो. जेजू देवाचो पूत कोश्टावतलो चाकोर अशें ताका म्हणलां. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी ताची खबर आयकल्या. हो कोश्टावतलो चाकोर देवाचो पूत. आनी हो देवाचो पूत जो आयला तो आपणा पासत न्हय. हे कोश्ट तो आपणा पासत सोशिना भोगिना. हे कोश्ट दुसऱ्यां पासत. जे कोण पातकाक सांपडलेले आसात तांकां तो सोडयतलो. इजायास प्रवाद्यान आदी फुडेंच बाकीत करून दवरलेलें. हे कोश्टावतल्या चाकराच्या गितांतल्यान ह्या जेजूची खबर ताणें सांगलेली. आनी हो पूत जो आयलो तो सगळ्या खालतेपणान आयलो. जिवाच्या शुभ वर्तमानान देवाचो मोग सुरवातेकूच आमकां मेळटा. जंय आमकां म्हणलां देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक आमचे पासत वोपून दिलो. आनी हो पूत आपणाकूच एके भाशेन वोपून दिता आनीक आपूण खालतो जाता. देवाचो पूत जावन खालतो. ती वस्तोरी गिरेस्त जे लागीं गाडी आसा सगळें आसा पूण ती खालती जावन एक सदांची जी कचरो पुजायतात आमी जायते पावटी म्हणटात घांटी तांचे भाशेन खालती जावन आपूण येवन तें काम करता. कित्याक आपलो एकलो पूत सोंपून गेला ते भाशेन दुसऱ्याचे पूत आनी दुवो सोंपोन वचना जावं. आयच्या शुभ वर्तमानान हो इतिहास जो आमी आयकला तातूंत जायतें आसा आमी पळोवपाचें. वेगवेगळी तरेची मनशां ह्या कोश्टान जेजूच्या एकलो एक भाशेन वागता. एकल्यान जेजूक नाकारलो जाल्यार दुसऱ्यान जेजूक घात केलो. आपोस्तलां मदें विचून काडलेले. उरलेले सगळे पळून गेले जाल्यार एकलो एताचे वाटेन आपुणूय चल्लो. हे शिसांची गोत. जाल्यार दुसरे वाटेन आनिकूय लोक आसा. हो लोक जो आसा तातूंत थोडे आसात जांकां आडकोड जाल्ली जेजूची. ताची नामना तांच्यान पळोवंक जायनासलें. ताचीं उतरां तांच्यान सोंसूंक जायनासलें. हे धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जे आसले आनी पुरोम याज्ञिकांचे वडील जे आसले जांकां दिसतालें आमचो लोक जो आमचे फाटल्यान येतालो आयज पासून तो आतां आमचें आयकना. तो ताचे फाटल्यान वेता. नाटकाय जाल्ली. जेजू जें कितें समाजीक भांडावडीन आसा चुकीचें आसा ताचेर निशेध मारतालो. ते मागीर वडील जावं ते मागीर कोणूय जावं जो कोण चुकीचें करता जेजू तांच्या तोंडार सांगतालो ही चूक हें सारकें ना करप. तांकां तें बरें दिसनासलें. देखून हे आसात ह्या परजेंतले थोडे मनीस जे जेजूक नाटक करूंक सोदताले. तेच परजेन हेय मनीस आसात जे आपणाक मेळटा थंयसर वेताले आनी भोव करून जेजून जेन्ना इतल्यो मिलाग्री केल्ल्यो त्यो पळोवन ते थोटाकूय जाल्ले. जेजू कुड्ड्यांक दोळे दिता. जेजू कोडकारांक नितोळ करता. जेजू आरेन दवरलेल्यांक सारकी करता. आयकूंक येना त्या भेऱ्यांक तो कान दिता. जीब धरलेली आसा मोने जाल्ले आसात तांची जीब सोडयता. जांचेर देंवचार बसलेले आसात ते देंवचार काडटा. हो लोक सगलो धांवता. कित्याक जेजू करता ते चमत्कार चोवपाक बरेंशें दिसता. हेच चमत्कार आमकांय मेळचे अशें दिसता. देखून जेजू फाटल्यान धांवता. जेजू पोटाची भूक पासून मारता जेन्ना उंड्याची आनी मासळीची ताणें ही मिलाग्री केली. आनी देखून आपणाक खावपाक जेवपाक मेळचें म्हणून थोडो लोक धांवता. त्याच लोकां मदें हे लोक आसात जांची मनां घुस्पावंक जातात. मॅन्युपुलेट करूंक जाता. दे कॅन बी मॅन्युपुलेटेड. आनी कोण मॅन्युपुलेट करता? जांकां कोणाक आपलें एम्बिशन आसा
म्हणजे आपणाचें आतां सगळें वेता, जेजू घेवन वेता, लोक जेजू फाटल्यान वेता, सगळें बरेंपण नामनान जेजूक मेळटा. जाल्यार हें जें आपणाक जाय आसलें तें हे परजेंतल्या ह्या लोकांक मॅनिपुलेट करता. आपणाक जाय ते भाशेन तांचीं मनां घुस्पायता, आपणाक जाय ते भाशेन तांकां वापरता, घडये तांकां वेगवेगळे तरेन इन्सेंटिव्स दिता. जावं दुडवाचो इन्सेंटीव, जावं जेवणा खाणाचो इन्सेंटीव, वो जावं कितेंय समाजान जियेता आसतना आडगां केल्लीं आसत जाल्यार तांकां सांबाळपाचें इन्सेंटीव. ह्याच लोकां मदें आसा राजकी मनीस, राजा. जो राजा खरेपणी जाणा की ह्या मनशान कांयच वायट करूंक ना, तरी आसतना अंडर प्रेशर ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना हेंय ताणें सांगलां. ताची नीत करूंक जायना, ताका नितीन आनी कायद्यान मरण फावो न्हय हेंय तो जाणा. आनी हे जे मनीस आसात, थोडे वडील आसात, तांणी ताका मुद्दम हाडून आपणाशी दवरला आनी नाटकायेन ताका मरणाचे आदीन केला म्हूण तो जाणा आसलो. आनी तरी आसतना तो आपूण निर्णय घेना, आपूण ओग्गी रावता, हात धुयता आपणाचे. तुमीच ताका तुमच्या शास्त्रा प्रमाणे ताचेर खास्त मारात. हे जे वडील आसले, धर्माचे वडील आनी शास्त्र्यांचे वडील, कायदो सांगतात आपले, आमच्या शास्त्रा प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपुणूच देवाचो पूत म्हणटा. तो म्हणटा तितून कांयच वांकडें ना, तो कितें म्हणटा तें सारकें आसा. तो देवाचो पूत, खरो देवाचो पूत, जो संवसारांत आयला. आनी संवसारांत आयला तो आमचे पासत आयला आनी ताच्या कोश्टां मरणा वरवीं आख्ख्या मनशा कुळाक सोडवण मेळपाची आसा हें ताणें मानून घेवंक ना. आनी एके भाशेन नोको जावनूय ते जेजू खुर्सार खिडायतात, ताका कोश्ट त्रास दितात. भाव भयणीनो, हें सगळें जेजूचे कोश्ट, जे कोश्ट हांणी ताका दिले ते मारेकार. सोंसूंक गडे जावचे नासले आमच्यान. सादी मनशां कशीं, बेस्ती चालती मनशां कशीं, हें आमकां फावो न्हू. जाल्यार असल्या वेळारूय ह्या कोश्टान जेजू थीर रावलो. स्वताक गोवाय दिवंक हांव आयलां. जरूय पिलातान ताका विचारलें, सोत म्हणगे कितें? जाल्यार सोत कितें, हें सोत तें सोत तें सोत हें जेजू सांगना. पूण खूद जेजून सांगलोलें आसा, हांव सोत, आय एम द ट्रूथ. जाल्यार हें सोत जें देवाचें आसा तें मनशाक दिल्लें आसा सोडवण मेळचे पासत. कसली सोडवण? सोडवण पातकांतली, सोडवण पातकांचे खास्तींतली. आनी पातकाची खास्त म्हणल्यार कितें? पातकाची खास्त म्हणल्यार मरण. पातकाची खास्त म्हणल्यार मरणा आदीं जे आमी कोश्ट आनी त्रास सोंसतले हांव ते. घडये ह्या दिसांनी आमकां जें भोगता तें पळयत जाल्यार आमच्यान समजूं येता पातकाची खास्त काय ही, वो हेज्याहून आनिकूय सुबेज पातकाची खास्त आसा काय. भाव भयणीनो, हे पातकाचे खास्तींतले सुट्टले हांव जाल्यार आमी ह्या सोडवणदाराक मानून घेवपाची गरज आसा. ताचे कोश्ट आमच्या पातकांचेर जैत व्हरूंक आमी वापरपाची गरज आसा. आनी ताणें ते आमकां दिल्ले आसात. देखूनच हें सगळें काम सोंपयल्या उपरांत जेजू म्हणटलो संपादलें. हें सगळें करचे आदीं जें कितें सोत उलोवंक जाय तें तो उलयला. जें कितें शिकोवपाक जाय आपल्या शिसांक ताणें शिकयल्यात. जी कुरपा एके भाशेन सगल्यांक दिवपाक जाय, जें बरेंपण दिवपाक जाय तें ताणें दिलां. देंवचाराचेर ताणें जैत व्हेलां. तर जेजू जेन्ना ह्या खुर्सार मरूंक येता तेन्ना आमचे पासत मरूंक येता म्हूण आमी जण एकल्यान मानून घेवया. आनी ह्या वायटाचेर कसली आमचेर खास्त येवं, ती सगळी खास्त जेजून आपल्या मरणा वरवीं खुर्साचेर जीव दिवन ताणें ही सगळी खास्त पुसून उडयल्या. जाल्यार इतली ताणें पुसून उडयल्ली आसतना आमी कित्याक आजून पासून हे खास्तीन लोळटां? आमी कित्याक आजून पासून हे कोश्ट सोंसता? आमी कित्याक आजून पासून ह्या वायटांतली मेकळीं जायना? आतां ह्या दिसांनी आमच्यान म्हणूंक जाता, कितले दीस जाले आमी मागता देवा लागीं, बेश्त्या वयल्या वयरूच न्हय पूण काळजान तावन मागता, सायबा आमकां वाटाय. हे कोरोना वायरस पिडेंतली, कोवीड-19 हे पिडेंतली आमकां वाटाय.
पूण आंकडो दिसाचे दिसाक चडत आसा, देंवच ना. कितलीं जाणां मरून वेतात आमची भाव भयणां. आमी मागता देवा लागीं, पूण कसलें काय आमचें मागप? जिविताची बदलणी करूंक आयज पासून आमी सारको खरो निचेव केला काय आजून पासून आमी पोत्री आनी हे खिडे उडयत आसा? जांकां तोपून कोणूय मरूंक शकता. ते कोणें उडयले तें खबर ना, पूण आमचीं पातकां जीं आसात आनी आयज पासून आमी आमचें जिवीत बदलूंक सोदिना, ते हेच कांटे, हेच हिळे, हेच पत्र्याचे कुडके जांकां कळूम आसा, धणकुटी मारून मरूंक शकता. ह्या पातकाक लागून जायतीं जाणां मरूंक शकता. न्हयच फकत आमी जो कोण पातक करता तो, पूण ह्या पातकाची खास्त आख्ख्या मनशाकुळाक लागता. जीं कोण त्या इस्कॉलाचे भोंवतणी भोंवतात तांकां सगल्यांक ते लागूंक शकता. न्हयच फकत भुरग्यांक, टिचरींक लागूंक शकता, प्रिंसिपलाक लागूंक शकता, ते मॅनेजराक लागूंक शकता, वो कोणूय त्या वाटेन येतलो वेतलो तांकां लागूंक शकता. पूण आजून पासून आमी ही कोळमेल्लीं पोत्री शिपडायता काय आमच्या पातकी जिविता वरवीं, काय आमी तें बदलूंक तयार आसा? वो आमी दुसऱ्यांची पासो ती सेवा चाकरी करून आमची पोती घेवन भायर वचून ती पुजावंक तयार आसा? जें कितें सारकें ना आमच्या समाजान तें जाग्यार घालपाक तयार आसा? आसात थोडीं जाणां समाजांतलें पातक काडून उडोवपाक सोदतात. जें कितें वायट चल्ललें आसा आमच्या समाजान, समाजीक वायट, मागीर पॉलिटिकल वायट वो रिलिजियस वायट, जें कितें आसा तें काडून उडोवपाक प्रयत्न करतात, पुंजायतात आजून पासून. हे खिळे आनी पोत्रे आनी कवची आसा ती, जाल्यार तांकांय घोडे आजून पासून फावो तो फोड मेळना. आनी ह्या सगल्यांत आमकां समजून घेवपाक खुर्सार मरता आसतना जेजून आपली आवय आमकां दिल्या आनी आमकां तिच्या आदीन केल्या. जेन्ना जेजून म्हणलें अस्तरी हो तुजो पूत, आनी आपल्या मोगाच्या शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय, हीच ती आंकवार मारिया जी सगल्यांक समजता. तिका तिचो पूत उणो जाला मनशाच्या पातकांक लागून, जाका येदोसो आसलो व्हड केलो. जल्मुचे आदीं भिवोन आसली, समजनासले जायत्यो वस्तू, तरी पूण देवाचे कुशेक राजी जावन ह्या एकाच पुताक आपल्याचो पूत म्हूण मानून घेवन तिणें जल्म दिल्लो, इतलो वाडयलो. आनी आतां सुमार 33 वर्सांचो जाला तेन्ना कांयच गुन्यांव नासतना म्हज्या पुताक मारून उडयतात. ही कळूम आनी हे खिडे ह्या म्हज्या पुताक लागतात. कितली दूख हे आंकवार मारेक, हे आवयक भोगूंक ना. कितली ती रडूंक ना आसतली जेन्ना तिका आपल्याच्या पुताक आपल्याच्या दोळ्या मुखार मार घालतात, कांट्याचो मुकूट घालतात, ताका खुर्सार चडयतात, खुर्साचेर ताचेर खिडे मारतात. हें पळोवन कितली दूख भोगूंक ना. पूण ती अस्तरे भाशेन आंकवार मारिया आपूण खुर्सा मोडी उबी रावता. आपल्या पुताक साल्वार करूंक न्हय, पूण ह्या पुताच्या मरणा वरवीं ही सगळी पोरजां जी आसा जांकां जेजून तिच्या हातान दिल्या तांकां राखूंक, तांकां सांबाळूंक, तांचे पासो ते खिडे आनी पोत्री थंयसरलीं काडून उडोवंक. जाल्यार भाव भयणीनो, आमचे सर्गीच्या आवयच्या हाताक धरून आमी ही वाट चलुया. आमची असोक्ताय जेजूच्या हातान दिवया. आनी आयज ही समरमणी जेजूच्या कोश्टा मरणाची आमी समरमता आसतना आनीक एक पावटी निचेव करुया. हांव म्हजें पातक सोडूंक तयार आसा. हांव म्हज्यो पातकी चाली सोडूंक तयार आसा. हांव म्हज्यो मॅनिपुलेटीव वेज जाचे वरवीं सगलें हांव म्हाकाच धरूंक सोदतां, सगली पदवी हांवूच घेवंक सोदतां, म्हजेर आड वेतोल्यांक हांव थोंडायतां, नाच करतां, हें सगलें हांव सोडून दितां. कित्याक आख्खो संवसार दिमेर पडल्या बगोर हातूंतली आमकां सुटका ना. जी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा तातूंतली आमकां सुटका ना ज्या मेरेन आमी आमचें जिवीत बदलिना, ज्या मेरेन आमी आमचे चुकी ओळखून घेना, आनी ज्या मेरेन आमी आमचे पदवे वेले खाला देवना, त्या मेरेन आमकां सुटका ना. कितलो वेळ लागतलो खबर ना. तर मागुया आमकां सगल्यांक कृपा. भोव करून जे कोण मन बदलूंक निभोर मनाचे जाल्ले आसात तांकां आपलें मन बदलूंक आनी सोडवणीची वाट आमी धरूंक. आनी हे परिस्थितींतले जातून आयज आख्खो संवसार एके भाशेन लॉकडावन जाल्लो आसा, सगळें बंद पडलेलें आसा, तें परतून स्वता वरवीं उक्तें जावंक आमकां कृपा मागुया.
प्रितीच्या भावा भयणांनो, आतां आमी वेगवेगळ्या गरजां खातीर कांय प्रार्थना करतले. आमचो याज्ञीक आमकां दर एक मागणें कोणा पासत आमी करता तें सांगतलो आनी आमी सगळीं ओगेपण सांबाळटले. आनी उपरांत याज्ञीक तें प्रार्थन आमच्या सर्वांच्या नांवान बापाक भेटयतलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. आखे प्रितुमीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबनासतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमचीं काळजां आनी मनां समाधान करचीं. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्गीच्या बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन मागणें करुया सगलीं. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, जेजू सोवे तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आखे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा पासत दोरदुतांच्या वर्गान आखे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमचे हात जोडून मागुया. ओगणीत जाणवायेच्या आनी सर्व बळिश्ट देवा, बागयोन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दर एका बागयोन बापाचेर आखे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या बागयोन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती सपूर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलोल्या वादोळां मदें धिरादीक तांडेला वरी थिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगीन दिवंक तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका भर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मागुया आमी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्मोध्यक्षा आनी समेस्त धर्म अध्यक्षांक, याज्ञिकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगल्या भावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमचे हात सोडून मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. एक गुडार्थ कुडीच्या सांद्यां पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ठेवतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पासत काळजान आनी करुणेन सोत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक
आपले एकीच पवित्र सभेन एकठांय कोर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन हात जोडून मागुया. सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नाना तुका भेटयलोल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच ओकोण भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासत. देवाची विसलोली पोरजां जावन तांणी सर्व पोरजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावंक आनी ताच्यो बासावण्यो सपूर्णायेन भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. ओगीच रावन सगल्या जुदेवां पासत मागात. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बासायलोल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचेय पासत देवान नेमलोल्या एकाच सोडवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगीच रावून आमचे हात सोडून तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा चोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, संवसारान हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर भावार दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट सपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आतां मागुया आमी देवाक ओळखनात त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कुरपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं तांचे पासत मागुया. हात जोडून इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तांचे पासत मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोमेस्त मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाडूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो